रस्त्याची फोंडकुला हो सध्या गोंयांत हॉट विषय। गोंयांत केंद्र आणि राज्य सरकारा वतीन सगळ्याक रस्त्याची कामां चल्ल्यात। जे रस्ते पुराय म्हूण जाल्ले ताका फोंडकुलांनी खाल्ले। काँग्रेसीन आणि गोवा फॉरवर्डान रस्त्याच्या कामाचेर विजिलन्स इन्क्वायरी बसोवची म्हूण मागला। काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्या कडेन तसो पत्र व्यवहारूय केला। गोंयच्या रस्त्याची परिस्थिती इतली बिकट जाल्ली आसा, कितलेशे लोकांक एक्सिडेंट जाता, कितले लोकांक आरोग्याचे प्रॉब्लेम जातात, लोक रोड यूज करपाक शकनात। आनी ह्या रस्त्यांचेर गेले 5 वर्सां राज्य सरकार आनी केंद्र सरकार यांचे मेळून जवळ जवळ 6,000 कोटी रुपया गोंयच्या रस्त्यांचेर टॅक्स पेयराचो पयसो हो आयज खड्ड्यान गेल्लो आसा। गोवा राज्य जवळ जवळ 5 वर्सांक 2,400 कोटी खर्च करता। केंद्र सरकार नॅशनल हायवेच्या मार्फत 3,500 कोटी खर्च करता। हेतून भितर हांवें ब्रिक्सा टायमार JSIDCन जो खर्च केला तो इन्क्लूड केल्लो ना। मिरामार जे इनफेमस जो सामको रोड आसा तो इन्क्लूड केल्लो ना। लोकांक आयज रस्त्यान वचपाक मेळना, ट्युरिस्ट येता ते ट्युरिस्ट लोकांक त्रास जातात। आनी ह्या हेजेर एक डिटेल इन्क्वायरी सगळी जावची हाय लेवल। हे 6,000 कोटी खंय गेले, हे 6,000 कोटी रस्त्यांच्या खड्ड्यांनी कशे गेले हेजेर इन्क्वायरी जावची। जे कोण PWD ऑफिशियल्स, जे कोण पॉलिटिशियन हितून इनवॉल्व आसात, जे कॉन्ट्रॅक्टर इनवॉल्व आसात, तांकां सगळ्यांक ख्यास्ती जावपाक जाय। लोकांक कळोनी की लोकांच्या पयशांचें कितें जालां। त्या खातीर मुख्यमंत्र्याक सांगलां की एक टायम बाउंड तूं इन्क्वायरी ऑर्डर कर आनी जे कोण इनवॉल्व आसा तांकां ख्यास्त कर। सरकार वायब्रंट गोवा म्हूण कसली प्रसिद्धी करता? गोवा वायब्रंट न्ही तर वायब्रेटिंग जाला म्हूण विजयाचो थोमणो। गव्हर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीथिंग। उगीच स्टेटमेंट काडटात ते रस्त्यांचेर काडिल्ले तांणी। असेंब्लीन सांगिल्लें आमकां चवथ मेरेन सगळे पॉटहोल्स वतले म्हणून। काल PWD मंत्री सांगता मे 2020। हाजो अर्थ कितें? दसरो गेलो, दिवाळी गेली, क्रिसमस गेलो, न्यू इयर गेलें, सो ट्युरिस्ट येतले कित्याक रे गोंयांत? आनी तुमी ट्युरिजम प्रमोट करपाक ते रोड शो करीत आहात, वायब्रंट गोवा करीत आहात। only vibrant, it is vibrating Goa. There is no vibrant here. Everybody is vibrating on the roads, and the roads, how much 200 crores has been spent in the last year only on the roads, and the roads are breaking up. कितें म्हणल्यार पावस पडलो म्हणून पावस पडचो ना, गोंयांत पावस पडनाशिल्लो पयलो। आय थिंक देर शूड बी अ CBI इन्क्वायरी इन टू द रोड्स। रस्ते जे कितें केल्या आनी रस्ते जे पॉटहोल्स जाल्या हाजे खातीर CBI इन्क्वायरी जावची। It is worse than the fodder scam of Bihar. I think the roads continuously जे करतात ते रोड्स म्हणटा ते हें करचें पडटा, स्क्रॅपिंग करूंक जाय। ते करीत ना। मडगांव पळय मडगांव रस्त्याचे वयर 1 फूट वयर रस्तो पाविल्लो आहा, हॉटमिक्स घालीत आहा ताचेर। लोकांचें हें तुटूंक शकता मरे पांय जाणट्यांचे बिणट्यांचे। आय थिंक ऑन रोड्स इट इज अ फार्स बीइंग डन। फोंडकुलांक लागून लोक बेजार। कोलवा ते करासवाडा रस्तो सामकोच काबार। दर दिसा एकेका वाठारात जनतेचे अशेच हाल। फोंडकेचे आसा हितून लोक खुबशे जाण पडोन हातपाय मोडून घेतले। आनी हे पळय आतां गाडयो ज्यो चलता पळय हेचे कंडिशन आसा आनी हांगाच्यान जर स्पिडीन जर गाडी गेली तर ही गाडी खंयसर वतात तेजो नेम ना। आनी हांगासर जे आसा पळय जे हातपाय मोडून घेतले लोक ते कोलवाळचे आसात, पेडण्याचे आसात। लोक हांगासरल्यान रस्त्या वयल्यान वचपाचें सोडल्या। गोरवां रस्त्यार उबी आसतात, रातच्यो लायटी ना। आमी पणजेसान येता आख्ख्या रस्त्याक फोंडकुलां पडल्या। आमी पयले 45 मिनटांनी पावताले, आतां वरां वयर लागता। आनी त्या रस्त्याचें कितें पळय तें आजुनूय सामान्य। आतां तेणी कॉन्क्रीट रस्तो थोड्याक केल्लो तेकाय होल पडले। रोडाचेर पडोन म्हाजो हात फ्रॅक्चर जाला तेन्ना ह्या सरकारान हेजेर लक्ष घालून हे खड्डे पुरोवन सर्वीस बरी दिवची आमकां अशें आमी सरकारा कडेन मागता। आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय धरून तेंच्यांनी ही बरी सर्वीस करून दिवची। येल्लो गेल्लो आतां कमीत कमी 10 जाण पडले। नवो येरादारी नेम चालीक लावचे पयलीं रस्ते जाग्यार घालूत म्हूण गोंयच्या सगळ्याच वाठारांतल्यान लोक मागतात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।